वंदन करू
वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता देवा बापा तू सर्गींचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सर्गींचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता पवित्र सर्गींचा सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 सर्गीच्या बाबा देवता जेजूक ह्या संवसारांत तूं आमकां आमच्या खातीर धाडलोय आमी तुका अर्गां दिता तुका वाकांटां दिन वाचता तूं जेवजण आसली मनशाचो मोग करूंक तूं जेवजण आसली ज्या मनशाक तुवें रचलाय राखलाय पोसलाय सांबाळलाय ताच्या मोग तांकां तुज्या मोगां सदांच जीव दवरूंक सर्गीच्या बापा तूं आमचो इतलो मोग केलो गी तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय आनी अशे संवसारांत तूं आयिल्ल्या वेळार सर्गीचे सगळे गुट आनी उगडापे खर्न आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगाची भुरगीं खर्न ताणें
आमी तुजी भुरगीं जावचे खातीर आपणाकच ताणें समर्पण दिलो आनी अशें आमी तुजी भुरगीं जावं पावल्या ल्हानशा ह्या उंड्या रुपार हांगासर तो खरोच ह्या पवित्र सक्रामेंत हाजर आसा म्हूण आमी सत मानता हांव खंय आसा थंयसर बाप आसा आनी खंयसर बाप आसा थंयसर हांव आसा म्हणल्यार सुम्याच्या उतराचेर आमी विस्वास दवरन मोगळ्या जेजू आज तुजे मुखार दिंबी घालन तुका अनामान करूंक आमी संतोश पावता वा संवसारांत 2022 वर्सां आदीं तूं आमचे मदें आयिल्लो मनशा रूप खाण घेवन आनी आमचे मदें पाताक सोडून हेर सगळे संगतींत तूं आमचे थंय एक जालोय सर्गीचे गडतुयें उगडापें केलें मात न्हय ह्या संवसारांत सैतानाचेर वायटाचेर विघ्नाचेर पिडेशिडेचेर सर्वचेर जैत व्हरूंक तुवें तुका समर्पण दिलोय आनी निमाणें कुर्साचें मरण थंयसर तुजे रगत व्हरोवन निमाण थेंब पर्यंत रगत आमचे खातीर व्हरोवन तुवें आमकां समर्पण दिलाय देखून मोगळा जेजू आज आमी तुका अर्गां दिता वाखणटा आमी तुका दिन वाचता जेजू तूं आमचे सांगात आसाय ह्या वेळार तूं आमी सांगात आसाय जेजू खरोच आमी सत मानता कित्याक तुवें म्हळाय खंयसर दोग या तीग म्हज्या नांवान एकठांय जातात आज आमी दोग या तीग न्ही जायते जण लायव्ह स्ट्रिमाचेर पळोवन आसा संवसाराच्या कोनशांनी पळोवन आसा दुसऱ्या दिसाक आमच्या ऑफिसांनी आमच्या घरांनी आमच्या वावरा जाग्यार आमच्या नाना तरांच्या लेजरांत आमी पळोवन आसा आनी अशें आमकांच आमी तुका समर्पण दिता मोगळा जेजू हो वेळ तुवें सांगात करचीत आसतना कशें किर्तनगार म्हणटा की सोम्या ह्या संवसारांत आमी हजारांचे हजार वर्सां खर्चुच्या बदलाक सोम्या मुखार इल्लोसो वेळ खर्चूंचो कितलो पवित्र आनी भाग्यवंत आनी हो वेळ तुवें सांगात खर्चूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमचो मान तुका बागयता आसतना मोगळा जेजू ह्या वेळार आमी तुजें हजरपण वळखून काण घेवन ह्या हजरपणांत कशें ह्या संवसारांत तूं आसता आसतना सबार जाण तुका सोदून गेले सबार जाण तूं येता म्हळ्यार आयकून धांवन आयले सबार जाण तुका राखून रावले सबार जाण सबार फावटी एक न्हंय उतरोवन आनी एका कुशीन तूं येता म्हणटा आसतना थंयसर तुवें वेच्या दीस थंयसर लोक तुका राखून आसलो आनी अशें तुजें उतार आयकूंक तुका पळोवंक तुका देखूंक आनी तुका आपडूंक अशें सबार तरान केप्पे कुड्डे मोने थोंटे बेरे बरीं आसलीं मनशां आनी समेस्त पातकी समेत तुज्या फाटल्यान धांवन आयले आनी आपलें जिवीत बदलून तुजे फाटल्यान ते आयले देखून मोगळा जेजू आज ह्या उंड्या रुपार तूं खरोच हांगासर हजर आसाय देखून आमी तुका अर्गां दिता तुका वाखणटा आमी दिन वाचता संवसार सरा पर्यंत हांव तुमी सांगात आसा हांव तुमकां अनाथ सोडून वचचो ना आनी तुमच्या सांगात हांव आसा म्हणून जोवाच्या 17व्या अध्यायांत तुवें आमच्या खातीर मागणें केलाय बापा तांचे मदें कोणेंच नाश जायनाये बापा तांचे मदें कोणेंच नाश जायनाये ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना कश्टा संकश्टा मदें पिडे शिडे मदें अनवरा मदें खोट्या मदें सभा संगती मदें संवसार आमकां वडटा आनी अशें आमकां संवसाराचे गुलाम कशें करता पूण तरी तुजे सांगात आमी वेळ सादता आसतना हो वेळ तुका दिता आसतना आमी खंडीत जावनी तो सर्गीचो वैभव आमी भोगूंक शकता देखून मोगळा जेजू आमी तुका अर्गां दिता तुका वाखणटा तुका दिन वाचता हो वेळ तुवें सांगात खर्चूंक जरी तर तुवें येवजिलें न्हय जाल्यार कशें किर्तनगार म्हणटा की त्याच प्रमाणे जरी तर देव आपलें घर बांदूंक चिंतिना खंडीत जावनी कोणाच्यान तें घर बांदूंक जावचें ना देखून ह्या वेळार हो वेळ तुवेंच आमकां फावो केलाय जावं आमच्या माध्यम मुखांत्र जावं तुजे मुखार खरोच आमी दिंबी घाल हांगासर हो वेळ खर्चीत आसतना मोगळा जेजू तुजे दयाळ दिश्ट आमा समेत तांचेर घाल नाना तरांच्या माध्यमान तुका थंयसर तांणी पळयत आसतना तुजे दयाळ दीस तांचेर घाल सोम्या कित्याक आमी गरजेवंत आमी कितें मागूंक जाय आमी मागच्या दीस पवित्र आत्मो आमकां सुजयतलो कशें मागूंक जाय म्हणून आमी मागच्या दीस सर्गीचो बाप आमी जाणा आमकां कितें गरज आसा तें आनी ह्या वेळार सगळें आमी विसरन फकत तुवें सांगाता हो वेळ सारूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा दी तो पवित्र आत्मा आमचेर देंवन येवून दी तो पवित्र आत्मा आमकां सदां राखून आनी सांबाळून दी आनी त्या पवित्र आत्म्या सत्तेन पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान पवित्र आत्म्या देण्यानी तूं आमकां भरता आसतना तो संवसार आमचो न्हय म्हण आमकां कळोवन येवून दी ह्या संवसाराचे 4 दीस आमी जियेत आसतना खंडीत जावनी आमी संवसारा लब्धोन न्हय
पूण तुका लब्धोंक ह्या संवसारांत जायते जोडण पुंजावच्या बदलाक आत्मीक रितीन पुंजावंक आनी संवसाराक कितें गरज आसा तितले मात्र आमी उपयोग करन बऱ्या तरान तुज्या उतरा प्रमाणे भाव भयणीचो एकामेकाचो वडिलांचो ल्हानांचो आनी गरजेवंतांचो प्रत्येक जावन पिडेसांचो आनी प्रायवंतांचो निर्गतांचो समेस्तांचो मोग करून तूं आमकां आदार करपा दी जेजू जरी तर तुवें आमकां दिवनाय आमच्यान कितेंच खाण घेवंक जायना तुवें दिलाय देखून तें आमचें जावन आसा त्या संवसारांत येता आसतना आमी कांयच हाडूंक ना येता आसतना आमी कितेंच व्हरना आमी एका तराचे मडकी जावन आसा तूं जावन आसा कुंभार आनी अशें म्हणटा जेरेमिया प्रवादी आनी अशें आमच्या जिणेंत आमचें जिवीत बदलूंक जाय जाल्यार खंडी जावन तूंच आमकां हात लायताय तूंच आमकां गुण करताय जायते पातकी स्त्रियो वा हेर तुजे लागीं जावन आयले जावं पुरो पारिज शास्त्री तुका सवाल करूंक आयले काळ जमाना भितर तांकां मौन आसलें आपलें जिवीत हांवें बदली जाय आनी हो मनीस स्वत उलयता सर्गीचे वस्तू उलयता आमी केली चूक दाखोवन दिता पूण ताजी काकुळटा आनी दया थंय आसा इतल्या भावार्थांत येता आसतना मोगळा जेजू आमी तुजे मुखार एका रितीन दुबावन आमचें आसूं पुरो एका रितीचें बे आमचें तें आसूं पुरो एका तरेची कावजीनी आसूं पुरो एका तरेची अस्कतकाय आसूं पुरो एका तरेची आमच्या मनांत काळजांत पातक आसूं पुरो हे सगळे संगती तुका आमी समर्पिता जेजू आनी ह्या वेळार तुका समर्पण दिवन तुजो आमी मोग करता कित्याक तूंच आमचो आसरो तूंच जावन आसा आमचें सर्वस्व जरी त्या संवसारांत एक भुरगें एक सुरें उरलें जाल्यार त्या भुरग्यांनी तेणें पळयता आसतना कांय दिसना जाल्यार आपल्या आवयक बोब मारता आपल्या बापायक बोब मारता कित्याक आवयच्या आनी बापायच्या गोपांत त्या भुरग्यां शाश्वीत थीर आनी धैर्यादीक आसता म्हणलें त्या भुरग्या सारकें जाणा देखून मोगळा जेजू ह्या वेळार आमी तुकाच आमी आमकांच तुका समर्पण दिता तुज्या हाजीरपणा वळखून काण घेवन तुका आमी मानान आनी गानान हो वेळ सारूंक तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका आर्गां दिता आसतना जावं पुरो जेजू सबार संगती आमकां तुजे लागीं सांगूंक आसात सबार संगती आमचे लागीं आमकां तुजे लागीं मागोवंक आसा सबार गरजो सबार येवजना आलोचन्यो जावं पुरो जायत्या आमच्या पिड्याशिला आसा जायत्यांक आमकां खंत बेजार आसा जायत्यांक आमच्या भुंयबाटाचे तोंदरे आसात जायत्यांक आमकां सैरीक ना जायत्यांक आमच्या मदें काम ना जायत्या मदें जोडलें पावना जायत्या जाणांक समारा मदें संबंद सारको बरें पडना कुटुंबांत शांती समाधान ना जायत्या जाणांक जोडलें पावना आनी अशें कुटुंबांत आनी समाजांत आमी जियेत आसतना सबार संगती आमकां नाडटात आमकां ताळण्यां घालतात आनी अशें दुबावा कारण आमकां हाडटात मोगळा जेजू आज आमकांच आमी तुका समर्पण दिता आसतना आमचें काळीज आमचें मन तुका समर्पण दिता आमचें सगळें चिंतनां समर्पण दिता आमचें सगळें शिरो तुका आमी समर्पण दिता आमचें सर्वस्व तुका समर्पण दिता हर एक विश्व आमच्या कुडीचो तुका समर्पण दिता आमचो आत्मो तुज्या हातान घालता त्या तूं जावन आसाय आमचो आसरो तूंच आमचें कोटें तूंच आमचो इश्ट तूंच आमचो देव देखून तुका आमी आराधन करता सगळें आमच्या काळजांत मुखामळ सोदता ह्या संवसाराच्या जिवितांत सेवा तुजी करता सर्वेस्परा आनी सर्वस्वांत आमची सेवा करता आनी आमी सदांच तुजे जावंक आमी तयार आसा मोगळा जेजू आमकां तुजोच कणखाण घे मोगळा जेजू तुजी दयाळ दीस आमचेर घाल जावं प्रभू तूं आमच्या माध्यमांच्या आमच्या स्क्रिनार आसूं पुरो जावं प्रंग आसा तूं खरोच हजर आसाय मोगळा जेजू तुजी दयाळ दीस आमचेर घाल लोकां पळोवन तुका बिरमो दिसली कित्याक 3 दीस हांव जेवण नासतना नाना तरां पयस पयस हांव धांवन आयिल्ले कित्याक तुका सोदून आयले आनी आज आमी स्वच्छा दीस तूं आमच्या संगात आसाय तुजें नांव काडल्यार तूं आमच्या संगात आसाय तुका उलो मारल्यार तूं धांवन येताय 1 मिनट आमी काडल्यार 100 मिनटांनी 1000 मिनटांनी धांवन येताय आनी आमच्या गरजेक तूं पावताय त्या व्हड बावट तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आनी तूंच आमचो आसरो तूंच आमचें खोटें आमी मानून घेता मोगळा जेजू जा तूं आमचो सर्वस्व तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें खोटें तूंच म्हजो खरो येस तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आसरो सोम्या तूंच म्हजें खोटें सोम्या तुजे बिना म्हाका कांयच ना ह्या संवसारांत
कोणी मुजो म्हणलं म्हाका ना एक सुरो कसो आमची येता सोम्या तूंच म्हजें सर्वस्व कुटुंबां कडेन आमची येता ऑफिसान म्हज्या काम करता म्हज्या वावरांत म्हज्या जिणेंत म्हज्या पैनांत म्हज्या पिडेशिरेंत म्हज्या कश्टांत म्हजी म्हणली एका घडये खातीर मात्र मागीर कोणूच ना तूं सांगाता आसताय सोम्या तुका आमी अर्गां दिता तुका वाकणटा म्हजे विना तुमच्यान कांयच करूंक जायना म्हण तुवें आमकां सांगलाय सोम्या देखून ह्या वेळार आमी आमकां तुका समर्पण दिता पळय सोम्या आमकां आमी तुका समर्पण दिवंक आमी तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा तूंच म्हजो रक्षक सोम्या तूंच म्हजो रक्षक पिडेशिरें तूंच म्हजो वैज सोम्या तूंच म्हजो वय तूंच म्हजी सकत सोम्या तूंच म्हजी सकत आनी तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो वय तूंच म्हजी सकत तूंच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजान मोकामोळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा भुरगें तूं ल्हान तूं आवय बापायन सांगलें आयकूंक कस बगतात आवय बापायच्या मोगान जियोंक आवय बापायन कितलोय मोग केल्यार ती म्हजी मोग करनात म्हाका जाय जाल्यार दिनात म्हाका समजून काणगेनात म्हाका शीक शीक म्हण वयल्या वयर म्हाका दबाव घालतात आनी अशें म्हज्या जिणेंत म्हज्या भुरगेपणां म्हाका कळोवंक सोडनात म्हाका जाय जाल्यार म्हाका स्वतंत्राय ना पूण सोम्या हर एकल्याच्या आवय बापाय उद्देशी भुरग्यांचो तूं मोग करताय भुरग्यांक रक्षण दिताय भुरग्यांक सांबाळून व्हरताय आनी तुमचो भुरग्यांचो आदार जावंक पावताय वाट सत जिवीत जावंक पावताय मगडा जेजू ह्या वेळार सगळ्या भुरग्यांच्या नांवान आमी जिवीत बदलूंक तयार आसा आवय बापाय विदय जावंक तयार आसा आमकां आज आमी सोम्या तुका समर्पण दिवंक तयार आसा पूण त्या भुरग्यांच्या नांवान जावं तांचे शिकपाक कस बगतात जावं तांच्या आवय बापाय टिचरांक वडिलांक हेरांक विदेय जावंक तांकां कस बगतात सर्वस्व सोम्या तुका आमी समर्पण दिता आनी ह्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता आसतना ती सदांच तुजो फाटलाव करूंक तुका लागशिल्ल्या फाटलाव करन तुका आनी समर्पण दिवंक सोम्या ती तयार आसात तांच्या नांवान सोम्या आमी गायता आनी म्हणटा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू
हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा बगडा जेजू आमचे भोंवतणी युवा जण आसात संवसारभर युवा जण आसात आनी युवा जण जावन पुरो थोडी आपले शिकाप करनासात थोड्यांक आपले शिकाप मुंदस व्हरूंक जावंक ना थोडीं टेन्शनां पडल्यात थोडीं मोग म्हणल्यार बंद पासांत पडल्यात खोट्या मोगांत एकवटल्यात आनी अशें जे जिणयेंत मुखली वाट आनी बंदकन खाण गेला तुजेर विस्वास दवरले तुजे लागीं आयले समेस्त तरणाटे बरीं जावं पावल्यात मगडा जेजू आज घुसपा गोंदळा पडलेल्या पातकां जियोवच्या आनी जबार ताल्यांतांनी बरेपण करच्या समेस्त युवा जाणांक आमी तुका समर्पण दिता अर्गां तुका दिता सुम्या जायते जण युवा जण आपल्या आवय बापायक आयकतात आपल्या आवय बापायक युवा जणांक आपल्या कुटुंबाक संघ संस्थे उद्देशी जायती सेवा दिवन आसात हेरांक देख जावन आसात हेर धर्माच्यांक देख जावन आसात आनी अशें व्हडांक ल्हानांक ते देख जावन ह्या संवसारांत जिवन आसात पूण तरी आसतना थोडे जाण वाट चुकोवन गेल्ले समेस्तांक सुम्या आज समेस्तान तूं म्हणटाय म्हजे सरशी येयात कश्टांतल्यान वजन वोवयतल्यान म्हजे सरशी येयात हांव तुमकां नवें जिवीत दितां हांव तुमकां नवें जिवीत दितां म्हजें जू हळू घेयात आनी म्हाका दियात हांव तुमकां तुमचे खुरीस वावोंक कुमो करतलो म्हजो पाटलाव करात म्हजे संगी येयात त्या समेस्त युवा जाणांक जावं सारके वाटेर आसात जावं सारके वाटेर नात जावं चुकोवंक पुरो जावं नीट वाटेन आसात समेस्तांक सुम्या आज तुका आमी समर्पण दिता तांचें मुखलें जिवीत सोबीत सुंदर घर तांकां राख आनी सांबाळ आनी मोगडा जेजू फकत तुज्यान मात्र तांकां नवें जिवीक दिवंक साध्य आसा फकत तुज्यान मात सुम्या तांकां वाट दाखोवंक जाता कित्याक तुवें म्हळाय हांव जावन आसा वाट हांव जावन आसा सत आनी हांव जावन आसा जिवीत तुवें जशें आयल्या कोणाकय तूं रिती हातांनी पाटी धाडनाय सुम्या देखून आमी तुका अर्गां दिता तुका वाखण ठाव तुका दिनवास थाव आनी त्या सगळ्या युवा जाणांक युवक युवतींक सांगाता मेळोन सगळ्या संस्था वरवीं वावर करच्या आनी सांगाताच वाट चुकिल्ल्या आनी नाना तरांनी समाजीक एक तरांचे किटाळ जाल्ल्या समेस्त युवा जाणांक सुम्या तांत आसलें ताल्यांत बऱ्या खातीर उपयोग करूंक आज तांचे नांवी सगळें आपलें जिवीत तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुज्या खुशे प्रमाणे तुज्या मंदामेता प्रमाणे तुज्या देखी प्रमाणे चलोवन व्हरूंक आनी चलोवंक आनी जियोवंक तांचे नांवी आमी म्हणटा सुम्या हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जायते जण गो बायलां काजार जाल्यात पूण तांकां भुरग्याची जण ना ती तुज्या लागीं दावोन म्हणटात बापा लग्न संस्कारांत आमी एक जाले हांव पूण कुटां बांदूंक आमी शकले ना आमकां भुरगे जणे दी असले समेस्त जोड्यांक तुका आमी समर्पण दिता जायत्या भुरगीं आसात पूण त्या भुरग्यां सारके वटेन चलोवन व्हरूंक घोव बायले जाय तितली आर्थीक परिस्थिती सामाजीक परिस्थिती जाणवाई आनी सांगातास तांकां वावरता जितलें दिर्वें घडये ना जायत देखून आज साबार आवय बापूय काजारी जोडी कंगाल जाल्यात कित्याक हांव काजार जालो कित्याक हांव काजार जाली असले चिंताचे मनांत येवन त्या पवित्र सक्रामेंताक ती दुरसोन आसात घडये तांच्या जिणेंत आयलो खाळोक सोम्या तुज्यान मातून नितळ करूंक जाता मागा तुमकां मेळटलें म्हणल्यार बावरताना आमी आज आमी तुजे मुखार आसता आसतना संवसारभर नाना तरांचे माध्यमांत आमी माध्यमां उपयोग कर तुका तुजेर आमी दीस घालता आसतना सोम्या सगळ्या खाजार जोड्यांक तुका आमी समर्पण दिता पिडेंत कश्टांत आर्थीक परिस्थितींत रिणांत नाना तरांच्या दबावांत ते आसात
तांकां सुटका दी सुम्या, तांकां बचाव कर सुम्या, तांकां तुजीच कर कणगे सुम्या, तुजे काळजां तांकां लागीं दवर सुम्या, तूं तांकां बुजवण दी सुम्या, तांच्या मागण्याचे आशिर्वाद घाल सुम्या, आनी ताच्या काजर लग्ना वरवीं तांकां भुरग्यां देणे फावो कर. आनी सांगात आज काजर जिवीत नंदन कर, बग्यान जुजेची मरये तुजी आवयची आनी तुजी देखण घेवन ताजें कुटाम सोबीत कुटाम जावन खालते कुटाम जावन बाबार्थाचें आनी बरवशाचें मोगाचें एकवटाचें बोक्साण्याचें कुटाम तांचें जावं जी मोगडा जेजू तांच्या समेसाच्या नांवान हर एका काजार जिवीत जोडयाच्या नांवान तांचे कश्ट दूख बेजाराय संकश्ट एकसुरपण नाना तरांचे आपस्वार्थपण सगळें तुका आमी समर्पण दिवन म्हणटा सुम्या. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. मोगडा जेजू, आजुनी संवसारांत जायते केप्पे कुड्डे मोने थोंटे बेरे आनी दाना तुजे पिडेक वळख जाली मनशां आसात, अंगविकल म्हणटा आमी थोडे फावटी अशें आसात. सुम्या सबारक आसलेल्या मनशाक तुजे सरशी हाडले आनी तुवें ताका आत लावन गूण केली, तुजी पातकां बोगसाली गूण जा म्हूण तुवें ताका सांगलाय सुम्या. आनी आज समेस्त पिडेसांचो कोणा दोळ्या दिसांना तांचो, कोणाक मतीची बेजाराय आसा तांकां, कोणाक मानसीक पिडा आसा तांकां, कोणाक नाना तरांची एक पिडा जावं पुरो आस्थमा जावं पुरो कॅन्सर जावं पुरो तांचे गर्भकोशाची कसलीय पिडा तांची आसा जाल्यार सुम्या सगळें आमी तुका समर्पण दिता. कित्याक सुम्या तुजें आसत दी म्हणल्यार कांयच ना, तुजें नांव काडल्यारच पुरो सैतान धरणी शेवटतात. त्याच प्रमाणे सुम्या जावं पुरो सिमांच्या ससमायच्या घरांतून गेलोय आनी थंयसर तशी सिमांव ससमायन तुका पळयतस कितल्याक ती बरी जाली. त्याच रितीन पवित्र क्रमेंतान तुका पळयत आसतना मोगडा जेजू तुजे दयाळ दिश्ट ह्या माध्यमांच्या ह्या स्क्रिनार तुका पळयत आसतना तुजो मोग करून आनी कुशी व्हरता आसतना आपणाकच तुका समर्पण दिता सुम्या. कोणाक दोळ्याची दीस ना तांकां दयेन तुजी दयाळ दिश्ट घाल सुम्या. अशें बातमी दोळे आपूण तुवें म्हळ्यार गे म्हाका खुशी आसा तूं बरो जा, म्हाका खुशी आसा तूं बरो जा, म्हाका खुशी आसा तूं बरो जा. वय सुम्या सगळ्यांनी बरें जायचें तूं खुशी व्हरताय, सगळ्यांनी बरें जायचें तूं खुशी व्हरताय सुम्या. आमची पातकां तूं पळयनाय पूण आमकां तूं पळयताय, आमचो तूं मोग करताय, आमचे मागणें तूं आयकताय, आमच्या गरजां तूं पावताय. एक बागील बंद आसल्यार अनेक जनेल सदांच तूं आमकां उक्तें दवरताय. कित्याक तुजो मोग अपरमी जावन आसा. मोगडा जेजू कोणा दोळ्यांचे दीस जाय प्रत्येक जावन जांच्या खातीर हांव मागता तांकां दोळ्यांचे दिश्ट संपूर्ण रितीन सुम्या संपूर्ण रितीन पळोवंक तांकां करपा दी सुम्या. बातमी केळा दोळे दिश्ट पडली दिसायली की संवसार म्हळ्यार कितें नेणो आसलो तो, कलर म्हळ्यार कितें नेणो आसलो तो, केळा दोळे उदके जाले की ताणें म्हळें सुम्या पयलें म्हज्या सुम्यान बी देव म्हणल्यार बरी पयलें तुका पळयलें, पयलें देवाक ताणें पळयलें, दोळ्याची दिश्ट म्हणल्यार कुठले देवाक ताणें पळयलें. सुम्या आज तुका पवित्र क्रमेंतांत जीं कोण दोळ्याची दिश्ट नासतना ती कश्ट जातात तांकां ह्या सक्रामेंतांत तुका पळोवंक ते दोळे उगड सुम्या, ते दोळे उगड सुम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगडा जेजू समेस पिडेसां प्रायवंतांक प्रत्येक दिन ह्या वर्सा प्रायवंता खातीर मागोवंक आमकां आमचो बाप साहेब उलो दिता. सबार प्रायवंतांक आजकाल तांचे म्हणली कोणूच नात. तांकां उदक ग्लासान उदक मागल्यार ते ग्लासान उदक मेळना. तांकां हात पांय घट आसतना जोडटा आसतना घरचें सगळें काम करता आसतना घर चलोवन व्हरता आसतना सक्कट ताचो मोग करून भोंवतणी आशिल्ली. म्हजो पप्पा म्हजी माम्मी म्हजो डॅडी म्हजो पाय म्हजी माम्मा अशें म्हणटली. त्या तांकां प्राय जाली की
आज भुरगीं तांचे कडेन भोव जाणी नात आनी असली भुरगीं नातल्या वेळार तांचो मोग करचो फकत जळारांनी आनी मुसांनी. मोगाळ जेजू त्या समेस्त प्रायवतां तुका समर्पण दिता. तांचे प्राय तूं जा तांचो आसरो, तूं तांची सकत आनी बोळ आनी सबार कडेन बऱ्यातन आपली भुरगीं तांची सेवा दिवन आसा सुम्या. असल्यांक तुज्या काकुळतीन दयेन तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां कांयच उणें करिनाका सुम्या. तांकां सर्वस्व तूं फावो कर आनी हाचे वरवीं तुजी महिमा तांचे तांणी केल्या सेवे वरवीं न्हय तांची सेवा ती करतात, पूण तुजी सेवा करता म्हणलें हें वर्तें पवित्रपण तांकां भोगून दी. पवित्र आत्म्यान तांचे देवय सुम्या. आनी अशें हर एक तांच्या घरा प्रायवंत आसा ती समजून काडून दीत. सेवा आमी करची न्हय मनशांची, सेवा आमी करची देवाची, मनशां उदेशी. देखून आवोपेन काडल्या कश्टाक फळ जावन मोगान प्रायवंतपणान तांची सेवा करूंक तांकां आदार करपा दी जेजू. आनी समेस्त प्रायवंतांक तुका आमी समर्पण दिता आसतना म्हाका जेजू आमकां आमी तुका समर्पण दिता आनी तूंच आमचें सर्वस्व म्हणून आमी मानून घेता. आनी तांच्या समेस्ताच्या नांवान हर एक पिडेस्त, हर एक दोळे दीस नातली, हर एक केप्पी, हर एक मोनी, हर एक थोंटी, हर एक नाना तरेच्या पिडेंत सांपडली हर एकल्यां तुका आमी समर्पण दिता जेजू. आनी गूण जावंक हांव तयार आसा म्हण तांच्या नांवान आमी तुका गायता सुम्या. हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, जेजू हांव तयार आसा, हांव तयार आसा जेजू. वयसो मी हांव तयार आसा, गूण जावं तयार आसा, संवसार पळोवंक, तुजी महिमा देखूंक, तुवें रस्ते सगळे संगती पळोवंक आमी तयार आसा सुम्या.
नहूम प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. शुभ संदेश हत्तेल्या दुताची पावलां पर्वतार पळया. तो शांती परगट करता. जुदा तुज्यो परबो संभ्रमूंक लाग. तुज्यो आंगवण्यो पाळ, कित्याक खोटो दुस्मान आनीक तुजे दाड घालचो ना. ताच्या सारकोच ना जाला. सर्वेस्पो जाकोबाचो प्रताप वय इस्रायलाचो प्रताप पुनर्स्थापीत करतलो. कित्याक विद्वांसकांनी ताची देसवड केल्या. आनी ताच्या फांट्याचो तांचे मार सकरांचो कडकडो. घोडे फेर मारतात, रथ हलतात दोलतात. घोडे सवार धांवधावी वेतात. तलवारी जगजगतात, भाले तलतलतात. गायल्यांची कातड, मेल्ल्यांचो राशी, अगणित मोडी त्या मोड्या आदलोन पडतात. हांव तुज्या आंगार मेळे उडयतलो. हांव तुका लज्जे घालतलो. तूं केन्यांचो एक माल जैशे करतलो. तेदना